मोगाळ बाबा भयणीनो, आदल्या काळार किरीत भाशेन बिजली नासली, आमी जाणा इलेक्ट्रिसिटी नासली म्हणटच लोक मिठाचो वापर जायतो करतालो. मीठ एक मुखेल वस्त आसली. आमी आजून पर्यंत करता की ते वस्त आमकां तो सांबाळून दवरूंक जाय. आमी ती मिठाक मारता. आमी पुरमेंत भरता तेन्ना पावस येवचे ना आदी आमचो पुरमेंत भरता तेन्ना सगल्यो वस्तू आमी मिठाक लायता. जशें आमसाण आमी मिठाक लायता, हेर वस्तू आमचे आसात ते मिठाक लावन आमी दवरता. आमची मासां आमी जेन्ना करता तेन्ना मीठ लायलें म्हणटकूच अदीक बरें तें आमी म्हणटा मॅरिनेट जाता. आनी हे वरवीं मसालो लावन ताका आमी बरे भाशेन मॅरिनेट करून दवरता. म्हणटच मीठ गरजेचें आमकां कितें वस्तू सांबाळून दवरूंक. आज जेजू आमकां म्हणटा तुमी जावन आसात प्रितुमेचें मीठ. म्हणटकूच आमी आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचे कृपेन जे कितें वस्तू आमकां मेळ्ळ्यात त्यो बरे तरेन सांबाळून दवरूंक गरज. कसल्यो वस्तू आमकां देवान पवित्रपण दिलां, ह्या आमच्या जिवितांत पवित्रपण आमी सांबाळूंक गरजेचें. जायते फावटी संवसारी वस्त आमकां लबदून वायट वस्तूंक आमकां वता, आमच्या जिवितांत वायट वस्तू करूंक आमकां फरमायता. तेन्ना बाबा भयण ह्या देवचाराचे ताळणेंत आमी पडना जावं, पूण जिवीत आमचें उदीक नवसणेच्या मार्गार हाडूंक, आमी तें उदीक सुदरावंक, आमी तें उदीक देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आमकां कितें भाशेन देव आज उलो मारता. दुसरे सुवातेर आमी जाणो मिठाची तर खारसाण बाबा भयण बिगडली जाल्यार त्या माळाच्या मुळाक सुद्दां आमी पुरूंक वचना. कित्याक तें बेश्टें पिठो कसो जाता आनी आमी तें भायर उडयता आनी ताचेर बाबा भयण दुसरी जायतीं पांयांक तोडा तें मुस्तूंक पावतात. कित्याक बेश्टी रेंव जाल्ल्या भाशेन, बेश्टी माती जाल्ल्या भाशेन आमी तें रस्त्यार उडयता. तेच भाशेन आमच्या जिवितांत तर देवाची खरी कृपा तर आमकां दिल्ली आसा पवित्र आत्म्याचे शक्तीन, ती तर बिगडली जाल्यार बाबा आमी कित्याक उपकारून हांव ह्या संवसारांत. आमचें जिवीत बाबा भयणीनो सगळेंच व्यर्थ म्हणटात ते भाशेन. वॅनिटी ऑफ वॅनिटीज, ऑल इज वॅनिटी, ते भाशेन आमचें जिवीत बाबा भयणीनो. आमच्या जिवितांत जायते फावटी हो दोमदोमीत पोरबोर भाग्यून पावलो दुसऱ्या चिटीन कोरीतकारांचे बरोवन म्हणटा हो दोमदोमीत पोरमोड जावंक आमी गरजेचें. आमी दर दिसाक आमच्या जिवितांत ज्यो करण्यो करतात त्यो देवाक मानता तसल्यो जावंक गरज. दर दिसाक आमच्या करण्या वरवीं देवाक महिमा दिवंक गरज. दर दिसाक आमी ज्यो करण्यो करतल्यो देवाचें राज विस्तारूंक गरज. हें आमच्या जिवितांत जावंक आज जेजू आमकां उलो करता. दुसरे सुवातेर जेजू म्हणटा तुमी संवसाराचो उजवाड. आमी जाणा आमकां फाटल्या दिसांनी 3 दीस लायट नासली तेन्ना आमी वात्यो सोदताल्यो. हे वात्यो आमकां जेन्ना आमी पेटयता इल्लोसो उजवाड आमकां दिश्टी पडलो जाल्यार काळोखाची किर्ण पयस जाता आनी उजवाडाचे किर्ण बाबा भयण ह्या काळोखाक नपयत करता. ते भाशेन आमच्या जिवितांत उजवाड जावंक जेजू आमकां उलो मारता. बऱ्या करण्या वरवीं वायट तुमच्या जिवितांत सोडून दिवंक, आमच्या जिवितांत अदीक आनी अदीक देवाची कृपा घेवन आमी दुसऱ्यांक अनीत आसात थंय अदीक नीत हाडूंक वावरूंक, थंय अशांती आसा थंय शांती हाडूंक, जंय बाबा भयण झगडीं आसात थंय आमी भावपण हाडूंक, जंय बाबा भयण एकामेकाचे दुस्मान कशे जियेतात तांचे मदें समजणी हाडूंक, जंय एकामेकाक लेखिनात थंय आमी देवाचें राज विस्तारूंक दर दिसाक प्रयत्न करूंक आज आमकां जेजू संवसारांत उजवाड जावंक आपयता. कठीण आमकां बाबा भयणो, कित्याक जायते फावटी बऱ्यो करण्यो आमी करूंक वेता तेन्ना उरफाटे आमचे दुसरो लोक गाराणें घालता, दुसरो लोक आमकां पयसायता, दुसरो लोक आमकां भायरायता, दुसरो लोक आमकां म्हणटा तुका कित्याक पडलां, तुजो वावर तूं कर, आमचे मदें तूं कित्याक मोदें पडटाय. आनी आजकाल आमचें धोरण जालां आमी मोदें पडचें ना, आमकां सांगल्या शिवाय आमी करचें ना, आमकां दुसऱ्याचें पडोंक ना, आमकां आमचेंच पडलां अशें जालां बाबा भयणो. आमचें क्रिस्ती जिवीत अशें न्हय. आमकां दर एका जिविताच्या जो कोण वायट मार्गार चलता ताका शिडकावणी दिवंक आमकां जेजू आपयता. जो आमचो भाव वायट मार्गार चलता ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक प्रयत्न करूंक आमकां जेजू उलो मारता. जी आमची बाबा भयणां ह्या संवसारांत शेडेमोळ्यान जियेतात तांच्या जिवितांत आमी अदीक आनी अदीक उर्बा हाडूंक तो जेजू आमकां आपयता. जी आमची बाबा भयणां पातकाक रेवडून आपलें जिवीत जियेतात तांकां अदीक आनी अदीक बऱ्या मार्गार हाडूंक तांच्या जिविताची नवसोदणी जावंक उलो मारूंक आमकां जेजू
ह्या संवसारांत धाडटा तर ह्यो बऱ्यो आमच्यो कोरण्यो आमी करूंक आनी उजवाडाची भुरगीं आमी जावं आमचो दिवो किरीत भाशेन ह्या संवसारांत आमी पेटोवंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड ह्या मिसान मागून घेवया.